सर्वांचो तू फेवरेट रे जीवान तू पुडपुडीत रे पळ्ळेंक तू मस्त क्यूट रे दुकरा आउट ऑफ ऑल तुंस टेस्ट रे दुकुर दुकरा तुझे मास रे काले पळयतो तुम्ही ಎಂತಗಿ आमच्या वाड्यांत नव्यांत क्लिनिक उक्ते जाला आयुर्वेदिक क्लिनिक आमचो डॉक्टर आसा बळे लाट मोठगी आफ्रिकातून शिकून आयला भयंकर डॉक्टर आमचो क्लिनिक पळय कितले सोबिता बोर्ड आनी हेजे मागीर ह्या दिसांनी कामां बुराकय मेळटात कामां मेळून बारी भोव म्हाका एक काम मेळ्ळा आमचे विगार बापाचे शिफारशेन नाजाल्यार कामाकय आसात मागीर डॉक्टरान सांगला उडोलू फोन कर म्हाका हांव येताना इल्लो वेळ जाता कोणी पेशंट आयलार तिक्के पळय म्हणून सांगला म्हाका काही गोत्तू ना जावन दी कोणी आयलार इल्ले पळया तुका दुखू की वय म्हाका इल्लीशी दूख आसा काही काही तुका दुख दूख घालता आतां डॉक्टर हांव गितू तू डॉक्टर हांव डॉक्टर तर तुझे सेटोस्कोप कोट आणि काही आसा अरे आत्तां हांगा दवरून गेलो त्यो पळोवंक लागी तुझे हे म्हजें ओ काम गेले येऊन काम गेले डॉक्टर बा सॉरी काम काढ नाका कामाक आयलाय आतां डॉक्टर म्हणटाय काम. गुळयो आनी कासाय आसा वचून ते रॅकान स्टोर रूमान की दवरता हॅलो 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 कोण डॉक्टर चालू उलयता गे चालू तुजो बाब काल म्हणे चालू कोण चालू म्हजें नांव डॉक्टर जेवीसी मारता कळ्ळें मो कोण उलयता जीवेसी मारता काल म्हणे जीवसी मारता न्ही सायबा डॉक्टर जेवीसी मारता ओके ओके जे म्हळ्यार जॉर्ज आयक व्ही म्हळ्यार विक्टर आनी सी म्हळ्यार चार्ली म्हाका मोगान चार्लो म्हण आपयतात जाय डॉक्टर मागीर तुझे क्लिनीक तुम्ही आसात की मल्लिकट्टे जुगुलाच्या मुखार वायन शॉप आसा तुका तुका जुगुलाच्या मुखार वायन शॉप आसा गुत्तागी होय गोत्ता हांव थंयसरच आसा त्या वायन शॉपाच्या लेगीत म्हजें क्लिनीक आसतलें जाय हांव आत्तां येता वेगी आपयले तुका कोणे आपयले म्हाका आपयले बरें जालें बिचार आपयल्यार येवचें तिगी म्हाका आपोवन की तुका आपोवन हाळे पेशंट आसा फोन करून आसा आतां येतलो पळय कोण आसा पेशंट की पळय पळय येता की आतां येतलो पळय. येऊन दी राव काले तुका काले जाला सगळे अंग फांग दूख दाखतर वय की वय. अंगा ये दुख की वय अंगा फाटल्या ये बस चक्कर ये जरी जे की नका नका ये इम्पॉर्टंट आयटम अंगा बस डॉक्टर मा अरे पेशंट आयला काले जालें तुका तू दाखतर नाही गे हांव डॉक्टर नाही मागीर काले उळउळटाय दाखतर मा हा काले काले जालें म्हाका पेंकाड भारी दूख हा म्हजे चेडवान म्हणले हा नाताना फोटो काढतात म्हणून तू वगेत राव सायबा तो उलोवंक सोड हा सांग काले हा दाखतर मा काले जाले म्हणल्यार हा एसआयआर चलते हा ताणे म्हणले म्हजे नाव नातान म्हणून हा. देखून ताणे काले म्हणले गुत्ते नाताना फोटो काढतात बा म्हणले हे मजा आमका चान्स मेळना आले तू राव मोठे सायबा. तू
सांग सांग देखून ताणे फोटो काढणं ही सारखं ना आम्ही फोटो काढून धाडली की ना हा. म्हाका कुशे नाव नाचलो हा. नाणी दिसरोट पोट ये मुझ्या देवा अका अका चक्कर या डॉक्टर चक्कर या न्ही? चक्कर या पण हांव थांबा बस नीट थांबा बस. बस नीट हा. बस नीट नीट बस बस, नीट इथल्या बस पाठी ना. नीट बस निदान आता निदान हा उस्वास सोड बळ्या सोमा भितर कर भायर कर डॉक्टर रामा काळीज वैरस आहे ना आजे काळीज सकयल दवला हे मागीर आटकिटी आणि बोटी आणि ती बोटी पुरा भायर आयल्यात भायर राहिला आणि किती बोटी आणि आता याच्या उपरांत काटक हा आले जाते रमा तू समा खाना दोन चेक करताय त्याला चेक कर तू कोण लँड बरं हात घालताय का आलाय डॉक्टर रामा आमे आवाज येते ना होय 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 हा आता आवाज आयलो आयलो मग हा असा मग असा काळीज असा आजे असा मग हा अच्छा आहे आजे काळीज असा मिळलेंगी मेळ्ळे काळीज मेळ्ळे होय अम्मा पळा आरामात बस हा काल नोट पडायचं ऐसा बा ताप असा की ताप असा धाकते रमा शेड झाल्या की बँक पडून मार झालो की हा त्या दुखीन ताप सोडलो हो हो ताप सोडलो तकली फटाफट शेळी देवली आता वैर टेस्ट त्याच्याने देऊन जाईल टेस्ट कर टेस्ट कर हा देवा म्हणजे हे कोल नमुन्याचे दाखते रे बा तू तान तू मात्या काले चेक करता येईल पहिले ताप सकयल तो न्हू वयर सोडटा हा. वयर सोडल्या उपरांत तू उंग ताप येता हा उंग ताप येयला वखद कोणें दिवचें डॉक्टर रामा ओ अंगी ताप येता गे मागीर उंग देखून तुमचे डॉक्टर शिकायचे म्हणून ओ देखून घरा ओढली माय ओ कान मारताली तुम्ही दोघं आतल्या जाग्यार या नातले येत बस बस म्हाका आतां गुळयो दिवया होय होय कसाय दिवया हा. मुसांडे ते ओढून दिले जाते की डॉक्टर रामा जाते ना अट्टा वारी म्हटले बॅग आण नायला मी गरजेचे आहात आणि तू खंय तो नायलो तू हांव घरात आहो घरात नव्हता वय येयलो वय हा कसली पडटा वय सोसून जायना तुवें तू फोन केले हो ना हांवें फोन करून हांव सीधा आयलो हय हय म्हाका आतां गुळयो दिवया गे होय दिया दिया हय हय हो द्या म्हणजे आमच्या गुळयो आज येतात हे पाले येतात म्हणा काय दुखते का रे ओ आंकर झालं गुळयो दिताना इलो उदा वच्चे नाही का टॉनिक किती म्हणा कोणा का रे आंगर हो समज आला समज आलं समज आलं अरे अंग म्हणा आता सांगर पाय सांगर दोन्ही पाय गो 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 लो साहेब डॉक्टर रामा समज आला आमच्या वखदाचं वकात पावार डॉक्टर रामाच्या पॉवरफुल वकात ये बस अंग बस अंग डॉक्टराचे पॉवरफुल लोक येताना सांभाळलो आता निकी समाज आलो मला आहे मग आता घरा वचून ताप आल्या की तुका वकात आनी गुळयो दितलो 3 दीस 3 फुटी गुळयो काण घेते तुवें जायत कळ्ळें मो जायत गुळयो हाड पड्या त्यो तू गाण तेत गुळयो त्यो तू गाण गुळयो डॉक्टर रामा ते आका मूत चेक करीचे मूत टेस्ट तुका एक मूत चेक करया जायना गे राव राव हा हा राव राव हा हा सांग राव राव ही काले आण नायला तू राव राव ए काल आणलो राव 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 हा काल विचारले तुम्ही हे काले आण नायला ये तुम्ही दाखते राहत बोले हा. गेल्ले मोदी सरतात म्हळ्यार हे सगळे वाड्यांची मूत आण नायला वाट्याचे मूत आणि तुम्ही बॅरल टँक दिचे पडत ये म्हणजे मात्र अरे गेली हा. जाता तर नका भितर टेस्ट करू हा वरी जे हात बाहेर ना भीतर तसचे पुरा इतले ओढले केना मी भीतर होता डॉक्टर रामा हा चेक करू वक्ता काही लो म्हाका सांभाळ करता रे का आता मूत तुझे टेस्ट करूंक आसा हा तू घरा गेल्या उपरांत 3 फुटी गुळयो काण घेवंक गरजे जाय 3 पोटी जेवणा उपरांत न्हू जेवणा उपरांत ती काण घे मागीर काण घेत हा. कळ्ळें 8 पैकी गुळयो हाड सायबा
गुळी तू आफ्रिका सुधाकते रे गे हांव डॉक्टर वय तू तुझा आफ्रिका सो कंपाऊंडर गे ओयलो पेटे कमी गुळी होता इंदोर कळटा म्हाका हा ह्यो गुळयो घरावरून हा दिसाक 3 पटी सकाळी दनपारा राती कळले मो तेंत नाही जेवण जाले उपरांत न्ही जेवण जाल्या उपरांत ती ओय, काणगे कितले पयली बरी. काणगे कितले बडी सांगताय हा वेगी बरो जातले तू कळले मो जायत हा उभे तांदर हा जायत गे ते काल्याक दवरला ते वर नसू कोणचे हे मजेंत हा वरता ओ मामा राव अरे ये और नोस ये तुमका ना काय आमकां जाय तितले आमी काण दवरला ए तू हो रो पिये कशें जायत पैसे मामा राव हा डॉक्टराचे फीज दिवं नाय तुका फीज दिवंक टेस्ट करूं म्हणजे मूत धर्मा दिवं नाय हांवें रिपोर्ट दी मागीर फीज दिता हुशार आहा तूं दोगी आफ्रिकाचे डॉक्टर मामा मुताचे रिपोर्ट आयला आपण दिता की पैसे काले करचे आता पहिलेचो पेशंट डॉक्टर मागीर सांगताय की हे तुका सांगू मागीर सांगता. व्हडले मिशन आहे धाकटे मिशन आसा हा, हा. ताका कळले मू सांगताय न्ही सांगता पळय आनी कोण आसात पळय भायर बसल्यात की पळय पळयता बाला म्हणणार ये ना भितर रे आपण हाडटा अंकल ये काल असं ये लोवे ये काल जाणा तुका काल जाला म्हणून सांगचे म्हज्या जिभेक रूच उत्तू ना ना आणि म्हज्या दाताक पोरमळ उत्तू ना ना गी म्हणजे कान पुरो दुखता तू सुमार दीस जाले जाय चक्कर ये बोस हांगा बोस डॉक्टर अम्मा पेशंट आयला तू डॉक्टर नाही गे हांव डॉक्टर नाही डॉक्टर हांव डॉक्टर म्हाका हा काल जालें वस्तू तुका दिसता न्हू रूच उत्तू ना म्हज्या तोंडाक हा आणि म्हज्या नाकांत पोरमळ उत्तू येना हा. निसत्यानी घाताना पोरमळ येना म्हाका हें कशें जालें कशें जालें म्हळ्यार हांव बोर भिकर्ण घाटे सांतेक गेल्लो आंबान काटा नाही गी वगैत राव पोळी सायबा. जाता न्ही ताका उलोवंक सोड सायबा त्याचे भिकर्ण घाटे सांतेक गेल्लो हा फाटी येताना गाडयेर हा म्हाका जांबाय आयलो म्हणून तोंड उक्तें केलें ओटलो एक मूस येवन चोपलो राव सायबा म्हाका हुशार ना आनी वो आसता पळय ताचे उपरांत म्हाका भूक लागना आनी जिबेक रूच ना अळे तोंड धंपोवन चलाचे तुवें डॉक्टर अम्मा ते करून डॉक्टर अम्मा कळलें मू डॉक्टर अम्मा कोरोना गी म्हणून कोरोना गेला रे कोरोना वचून वर्सां जाली ही नवीत पिढा नव्हे गी नवीत पिढा डॉक्टर अम्मा. हा आमकां पिडा हा. कोरोना म्हणटा कोरोना मस्त जो लोक भियेला अरे कोरोना ती अशेंत जाता थोड्यांक कळलें मग आता टेस्ट करी की तुका कष्ट करया करया बोस श्वास सोड पळ्या नीट बसू डॉक्टर अम्मा हा. एक सांगूंक गावल्लें हा म्हजें पोट इल्लें व्हड जाला हा ते जिरोंक या म्हाका बगोंक काय म्हण वखद दितात गे कितले पटी जेवताय दिसाक जेवंक हांव चड जेविना दिसाक 4च फावटी जेवचे मातो रावलो मोठो आसा बाकीचे घे हाका 4 पटी जेवल्यावर बारीक जाता ती आनी कितें करीचे तुवें जेवण सोडीचे जेवण सोडीचे जेवण तू सोडीचे आणि चपाती खायचे 2 चपाती खायचे 2 चपाती घे 2 चपाती खायचे 2 चपाती जेवणच्या पयले खायची गे जेवल्या उपरांत खायचे जेवणच्या पयले खायचेत उपरांत काव्येत काव्येत कळ्ळें काव्येत मू? घे. हा तुवें शीत सोडीचे पडटा शीत सोडीचे गे हा शीत सोडूंक जायना म्हाका शीत जायच काले घरच्या एक काम करिया हा. डॉक्टर अम्मा हा इल्लेशीत जेवून दी हा मागीर चपाती घेवन दी हा तशें इल्लेशें जाता. शीत 2 चपाती का तशें जाता म्हाका इल्लें बरें वखद दिया पळय आका वका दिवांगे त्यो गुळी हाड तेंच न्ही सेम गुळयो, काळयो गुळयो हय काळयो गोळ्यो आत्ता तुमचो हा. कंपाउंडर इल्लो चालू आसा हो म्हळ्यार आतां शिकता मात्र काम इल्लो गडीबिडी मनीस नो तुगे हा इल्लो नवो हाड रे वेगी हाड रे गुळयो गुळ्यो आसात डॉक्टर अम्मा काळयो गुळयो आका गुळयो दिव्यांग येता दिया अरे अंकल
ಆಂಕರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕುಡಿಯೋ ಕಳಿಯೋ ತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ये काल ये पूरा गाणे तानी तोंड अक्क काल पूरा ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಜಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕ ಎತ್ತನ ಗಾಡಿ ನತ್ತಿ ಪೊರ್ಮೋಳಿ ನತ್ತಿ ಅದ ಗಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಓಯ್. ಕೂಡು ಕೂಡು ಲಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮಾಮ ಅಂಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ತಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ನ गाणे ता ಗಾನೆ ತಾಗಿ ओय ರೂಸು रोज काल ಕೂಡು ಕೂಡು ಕೊಡು ಸಮಾಜಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಟರಮ್ಮ ಸಮಾಜಲ್ಲೋ तुझ्या पावास वक्ताचे बस ಕುಡಿಯೋದು ಅಸತ್ ಎಡ್ಲ ಇದು ओय याचा इनवरला तुम्ही अरे घरा गेल्या उपरांत 3 पुटी गुळयो कोण घेऊन का तुका 3 बटी सकाळी दनपारा राती जेवलो उपरांत की जेवून चपयले जेवल्या उपरांत ती घेत उपरांत ती घाण घेत जायचं दत्त कळले ना जायचं म्हणजे कसा आणि गुळयो वरनो जायचं दे बरे करून दत्तराम बरं त्याचे पैसे पण घे अंकल पैसे देत आहे पैसे पैसे द्यायचे नाही डॉक्टरामाचे पैसे 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 म्हाका ह्या महिना पेन्शन देऊन आयलं उपरांत दिता डॉक्टरामा पेन्शन आयला पर्यंत दिता घेतो आका पेन्शन येताना आमका टेन्शन सुरू ओय झालं का आले नसते पूर्ण भूस आणि कोणा सापडा राव कोण तू हांव कोण दिसना तुका हांव पिडे असते बा ओय. ताप येता तू काय खाले म्हाका लूज जाला काले फुल्ल लूज लूज शीत गेला शीत येता खाली गेला ज्यूसूच येता Leakage. लिकेज फुल्ल लिकेज पाईप गी पाईपुने फुटबॉल फुटू बेकी वखत ये डॉक्टर लिकेज गी सोम्मन इट्टू राव जायना डॉक्टर कंडवाटी लिकेज काल झाले शिनी शिनी का आलेशी बसोक जायना बसोक दुखता म्हणा काल झाला पळे काल पडे जाऊन सांगले ऐक म्हाका हे गांडी केस वडी जाली सांगले ऐक हा. केस वडी जाली म्हणून हांव इंग्लीश डॉक्टरांशीन गेलो ताणे इतल्यो गुळयो दिल्यो पळय ते हांवें एटीन केल्यो त्यो केल्या उपरांत जाय की म्हाका आतां रावंक रावना लिकेज इतलें फुल्ल लिकेज केसोडी असा तुका वय पळ्या अते का फाटल्यान काल असं पळे पळय पळे चक्कर येते बेकी चक्कर साहेबा राव एने हंगे पळय काय झाला का आले सांगते डॉक्टरामा सगळ्यांची दोन आला राका 3 आसात 3 घाले दोन कुले असते साहेबा ते उठली केसोळी की मागीर घाले केसोडी कुठसोडी कुले सांगता येईल ओ म्हाका हे ते उठली डॉक्टरामा वय काल म्हाका वखद दिया डॉक्टर म्हाका रावंक जायना आका टेस्ट करी आगे ओय काल उबे राहून टेस्ट टेस्ट करची करूया उबे राहून म्हाका बसोंक जायना न्ही तू गलीज करना का पूरा गलीज करताय ना उबे रावन बसना हांव आको उभे राहून तो का करूया उबे राहून टेस्ट करूया अंगाराव समाराव ते गुळियो पळे गुळियो आड अडी जागी तत्ने ओढून दे तेत्ताड तेत्तू गुळियो पळे दिव्या कशी काही तोंड आयलोय तू हांव खंय तवणायला आतां हांगा कोटली तवणायलो तो कोट तवण अशेंत आयलोय की वसंत नाही आयलो वखद जाय आयलो हा म्हळ्यार लिकेज इत्त लिकेज इत् फुल्ल लिकेज इत् रावंक रावणा आड वेगी आड गुळियो वेगळी खंय गेलो तर रावणा आयलो हे पुरा काल म्हाका दिता कितें वखद आका आमी एक आयडिया करी आका एक सागू दिव्यांगी ओय सागू दिया हा? मोई दिया मोहित ताच्या उपरांत नारळाचो रोस घालया रोज गेले हो का? ओर भायर येता हो कारण डॉक्टर वेंड लोकांक जालो कितें ह्या वेंड लोकां सायडीन गाडी धरून आलो कंप्युटर आयुर्वेदिक कंप्युटर हा कळलें न्ही? वय वय आतां गुळी दी पळा आका दिव्यांगी फर्स्ट दिया हाका दिया उबे राहून तू उबे रावन गुळी होती डॉक्टरामा गुळी होती पहिले आंकर हा व्हेरी गुड कशें जालें आतां आतां इल्लें रावले बरें दिसता म्हाका हा पळय पळय पटल्यान येता की पळय येना येता येना रावले ಇಲ್ಲ ಸೇವನ ಡಾಕ್ಟರಾಮ डॉक्टर ಇಲ್ಲ येता बसो जेल्ले ते म्हणजे गलीज करना का साहेबा कित्याक तुका आतां कसाय दिता हा जाय दिल ते लिकेज आसा होय. पळय ते कंप्लीट रावता हा जाय केस सोड कसा बी आहे पहिले डॉक्टर केस सोडे घाल कशें आतां
अरे केसोडी काले काले सांगता का केसोडी हा. हंगे सांग मग ऐक आता सांग तुमगे बात आसागी बात ना आंपण काढत अडीची पडत अट्टाई अट्टा बात इल्ले काणग्यानु हा केसोडी काही झाला म्हणे ते अंटाई हा मागीर अंटावनु हा सो उकलूनु कोणा मुखार उभे राहू कोणा मुखार कोणा मुखार ಗೊತ್ತು ನಾ कोंब्या मुखार कोंबे मुखार कोंबो काय तडसर आता कोंबो कोंबो लागी असा 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 होय कोंब्या मुखार कोंबो ना कोंबी मात्र असते रवाण्याची ती कोंबी असा ने होय जर सो कोंबो येता कोंबी एक सोडून जायत दोन्ही सांगाता म्हणून तुझे हे कट्टात हा खायला काढतात केसोडी केस सोडी काढतात काय केसोडी बोसता जसा होय होय जायत दाखतात काय वखत आगी म्हणे मागच्याकडे ओका ताऊन दितो बोस बसून जायना म्हणता बसू बस आका बसून जाय ना डॉक्टर केसोडी असा हे गारो सोनो गुली आणि ओकात काणगे काल नी दोन कण घेऊन उभे राहून कण घेऊन उभे राहून काणगे नी दोन्ही होय, काणगे उभे राहून बेटर राहतो उभे राहून जायत जायत डॉक्टर जायत, जायत. येता जाय पैसे 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 सर, मात्र पैसे डॉक्टर अम्मा परवा देता की पैसे परवा दिता की आणि देऊ ना होय, देऊ ना ते सोडू क्लिनिकदा. ते सोडू हा. आता सांग म्हाका डॉक्टर अम्मा हें घालें ओडलें आनी धाकट्या मिशीन ते पर्सनल साहेबा ते पुरा सांगूंक जायना हांव तुज्या सांगातीन आता सांगत न्ही तू आता इतले दिसता म्हणून काम करता आमी तुका सांगता सांग 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 तुका सांगले एक व्हडले मिशीन आणि धाकटे मिशीन वय ओय ओटले मिशीन व्हडले मिशीन म्हळ्यार गाय गाय गायचे मूत चक गायचा मूत गी हा ए, आणि एक धाकटे मिशीन सांगले होय पळय तें घालें धाकट्या मिशीन धाकटे मिशीन म्हळ्यार बोकडी बोकडी बोकडेच्यो बिट्यो बोकड्याची व्हिडिओ गी म्हणजे कष्टी पडली म्हणून आयलो तू घाला गायला दोघी जण कुठचोंड गायचे मूत आणि बोकड्याचे बिट्ट निघतात हिंग संजय तुमका